अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले सबको ईद मिलाद नबी की सबको आमद खुशामदी। और आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन, इसलिए सबको पहले से मुबारकबाद। संबंध गोव्यान किंवा संबंध हिंदुस्थानात हे मोठ्या पैमानात मोठ्या काळाचेर आणि मोठ्या ह्याचेर मनयली जाता ही ईद मिलाद नबी जे जुलूस म्हणतात। जे जुलूस आयच्या तारखेक संबंध हेतून मनयले जाता। संबंध वर्ल्डान आज सेलिब्रेशन डे असो मनयल्लो जाता। तो आयची तारीख आसा 5 सप्टेंबर जावन आसा, जो आमचो रब्बील अव्वल म्हणटा तो 12 तारखेक जाता। त्याच खातीर संबंध हांकां परत एकदां म्हणटा की संबंध जे आमचे लोक आसा गोंयांतले गोंया भायले सगळ्यांक ह्या ईदाची सगळ्यांक परबी दिता आणि सगळ्यांक शुभेच्छा दिता। धन्यवाद। आणि पीसफूल इन सगळ्या लोकांनी एक नोटीसय सगळ्यांक करता ह्या गोष्टी खातीर की जे आमी मिरवणूक काडटले गांवांनी किंवा रस्त्याचेर तेजेनी पीसफूल आणि शांतीन करपाचो आणि सगळ्यांक दाखोवन दिवपाचो की शांतीचो प्रतीक आणि शांतीन आमी सगळे गोष्टी हाताळटले आणि शांतीन घेवन वयतले अशें ताणें एक सगळ्यांक विनवणी करता आणि नम्र विनंती करता। तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर।